मुरगांव बंदराचेर व्हड जहाजांची यो वच करप चालूच आसता। मात तांचे कुशीक आशिल्ल्या खारीवाडा जेटीर होडयो दवरपी नुस्तेकारांक त्रास सोंसचो पडटा। बुधवारा राती अशीच एक घडणूक घडिल्ल्यान खारीवाड्यावेल्या नुस्तेकारांचें नुकसाण जालां। नुस्तेकारांनी खारीवाडो जेटीचेर तांच्यो होडयो उबारून दवरिल्ले। रातीक मुरगांव बंदराचेर जहाज आयिल्लें तेन्ना ह्या नुस्तेकारांच्या 6 होडयांचें नुकसाण जाल्ल्याची म्हायती गोवा फिशिंग बोट धनी संघटनेचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसुझान दिल्या। तशेंच राती घडिल्ल्या अपघाता बद्दल मुरगांव बंदराच्या अधिकाऱ्यां कडेन कागाळ केल्ल्याची म्हायती डिसुझान दिल्या। काल राती 9:30 सुमार जेन्ना ही बोट जेन्ना लॉंग सायड जाताली ही व्हडली कार्गो शिप तेन्ना टक येवन ती जेन्ना दुंगयत तेन्ना आख्ख्यो जितल्यो बोट्यो ज्यो धोक्यार आसल्यो त्यो डॅमेज केल्यो। कित्याक त्या प्रोफायला हेजेर स्पिडी हेजेर आमी सगल्यो बोट्यो धोक्यार एकमेकाक आदोवपा लागल्यो आनी जायत्यो बोट्यो 100 बोट्यो सुमार डॅमेज जालो। वो जेन्ना हो इन्सिडेंट जो आयज घडला तो पयले फावटी न्हू, हो 3 फावटी हेच भाशेन इन्सिडेंट हो घडलो आनी गेल्या त्या वर्साक देखून हेच भाशेन आमच्यो ह्या टकान ह्यो बोट्यो डॅमेज केल्ल्यो। तो सारको बोटी कडेन पावलो आनी तेजे स्पिडीचेर ज्यो आमच्यो बोट्यो धोक्यार आसल्यो, धोक्यार एंकर केल्ल्यो, थोड्यो भायर थोड्यो एंकर आसले तेंचे नांगोर तुटले आनी सगल्यो बोट्यो जंय मय पडल्यो। म्हणटकच हे भाशेन हो इन्सिडेंट हे भाशेन जायत आहा। पयले सुवातेर आमकां धोको म्हणटा तो सारको ना, पयले सुवातेर आमकां सारकी प्रोपर म्हणटा ती जेटी ना। आयज इतले आमी एक त्रास काडटा त्या गव्हर्मेंटाकूय आमी सांगला, आमी MPDकूय सांगला, पूण जेन्ना हे आयले कावस घडटा आनी ह्यो आमच्यो बोट्यो डॅमेज करता, ताका लागून हांव MPD कडेन मागता जेन्ना आयज जो इन्सिडेंट हो घडला हेज्या पयलोय घडलेलो आनी हेच भाशेन आयज लोकांचे हाल असले जाल्या, बोटींक रिपोर्ट ना, थोड्या बारा त्रासान पडलेले आहा। आयज हे सीजन आमचे सारकी वचोंक ना, प्रॉब्लेम जाला, पूण तरी पूण आयज जेन्ना अननेसेसरी जे इनोसेंट बोटकार बडे त्रासान पडले हेंचे बोटींक लागून, सो ताका लागून हांव इतलेंच सांगता ज्या ह्या MPDन ज्यो आयज आमच्यो बोट्यो डॅमेज केल्या हेजेर इन्क्वायरी करची पडटली। तसोच हांवें म्हाज्या फिशरी मिनिस्टराकूय बरयलां आनी चीफ मिनिस्टराक बोगलेकूय वयतलो, कारण इनोसेंट बोटकार जेन्ना बेस्ट हिंगा एंकराक आसले नांगराक आसले ते आयज त्रासान पडल्या। फिशींग तर बंद जालां, आमचें सगळ्यांनी फिशींग बंद केलां, पूण ह्यो बोट्यो आयज बोट दवरलो थिंगा आमच्यो डॅमेज केल्या। ताका लागून MPDन चेअरमॅनान हेजेर इमिजिएटली जे राती हो कावस घडला तेजेर इन्क्वायरी करपाक जाय, करपा जाय, नाजाल्यार आमी मुखार वयतले आनी कितें करपा आहा तें आमकां कांयच खबर ना। आमी मुखार वयतले आनी आमकां जाय तें करतले मागीर।